Kitlo mo वाळिष्टांसो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगासो ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगासो काकुळताची देवोर्ती काकुळते सोदर्यो तो वेची कत्म्यांक पोटलून धरता आपल्या रक्तान नाणयता बापाक दिता तांकां वोपोन कुरपेशेल्यान नेटयता आपले रक्तमांस तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां वोपोन कुरपेशेल्यान नेटयता आपले रक्तमांस तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता मोगाळिश्टाचे सोम्या सासनातान मोकतल्या मानता सायबा तुजो उपकार सर्पण करताव नमस्कार जातू आमचो इश्त्या सजना जीण ही जातास काबारी निर्मी आमी भोगो तुका रूपरुभागी सरगारी जातू आमचो इश्त्या सजना जीण ही जातास काबारी निर्मी आमी भोगो तुका रूपरुभागी सरगारी अर्गांतुका सुमयान जेसू अर्गांतुका सुमयान जेसू होगळाप तुका सुमयान जेसू होगळाप तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान आराधन तुका सुमयान जेसू आराधन तुका स्तुति तुका सुमयान जेसू स्तुति तुका मान तुका सुमयान जेसू मान तुका सुमयान हर्षितां तुका सुमयान जेसू हर्षितां तुका आराधन तुका सुमयान जेसू आराधन तुका सरपरतां तुका सुमयान जेसू सरपरतां तुका सुमयान जेसू सुमयाक आमी सगळ्या काळजान मनान आराधन करता आसतना हांगासर आमकां
आज आमी कोणाक सोदून आयल्या जेसू देखून किर्तनार वता मोर सांगता देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा म्हणया देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुमची सांगया पळया देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा हांवें सांगिल्ल्यार एका उलया उपरांत तें सांगा जाय म्हणया पळया देवा म्हज्या देवा ससना तावणासच्या देवा देवा म्हज्या देवा म्हाका रचलेल्या देवा तुका म्हाका पोसच्या देवा तुका हांव सोदून आसा म्हाका बोगसूंच्या देवा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा म्हाका बोड भलायकी दिवच्या देवा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा भरोशाचो फुडार दिवच्या देवा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा सर वायट रातां राखच्या देवा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा सदां न्हीद म्हाका सांगात दिवच्या देवा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता आराधन आनी वंदन करू जीवन ये आमचे समर्पिता आज आमी सांगया जेजू म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा जेसू म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा जेजू म्हज्या सुळोंदरा तुका हांव सोदून आसा जेसू म्हज्या सिरवंदरा तुका हांव सोदून आसा तूं म्हजो खरो सोडूनदार देखून जेसू म्हज्या जेसू तुका हांव सोदून आसा तूं म्हजो पोसना राखणो देखून जेसू म्हज्या जेसू तुका हांव सोदून आसा तुवें म्हाका तुज्या अमोल रक्तान सोडयलां देखून जेसू म्हज्या जेसू तुका हांव सोदून आसा तुवें युकरिस्तान तो खरो साजार आसाय देखून जेसू म्हज्या जेसू तुका हांव सोदून आसा तूं म्हज्या काळजां सदां न्हीद रावताय देखून जेसू म्हज्या जेसू तुका हांव सोदून आसा तूं म्हाका सदां न्हीद राखताय आनी पोसताय देखून जेसू म्हज्या जेसू तुका हांव सोदून आसा तुज्या अमोल रक्तान म्हाका सुटका दिताय देखून जेसू म्हज्या जेसू तुका हांव सोदून आसा तुज्या पवित्र गाया वरी म्हाका बरो करताय देखून जेसू म्हज्या जेसू तुका हांव सोदून आसा ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवानी आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवानी आमचे समर्पिता कीर्तन 63 63 हांगासर आमकां सांगता वर्स 8 पंगत 8 म्हजो आत्मो तुका राखोन रावला म्हणया म्हजो आत्मो तुका राखून रावला व्हडल्यान म्हणया म्हजो आत्मो तुका राखून रावला तुजो उजो हात म्हाका सांबाळता तुजो सांबाळटा तो पवित्र आत्मा तसो येता आसतना आमकां सांबाळचो आमकां सदां राखचो आमकां घटाय दिवचो आमकां सक्तीन बसो तो पवित्र आत्मो तो आमकां सांबाळता देखून त्या पवित्र आत्म्याक आमी सांगया म्हजो आत्मो तुका राखोन रावला म्हजो आत्मो तुका राखून रावला जेजून बसयलो तूं आत्मो देखून म्हजो आत्मो तुका राखून रावला आदी मागा सुरवेर रचने वेळार आसलो तूं आत्मो देखून म्हजो आत्मो तुका राखून रावला तूं प्रवाद्यांचे देवान आयिल्लो आत्मो देखून म्हजो आत्मो तुका राखून रावला पवित्र पुस्तक बरें प्रेरण दिल्लो आत्मो देखून म्हजो आत्मो तुका राखून रावला
जेजून कुर्सार ताण पुंकुलोत मोतून देखून मुसोत मो तुका राखून रावला जेजून आमकां धाडटा म्हणून दारांत बसयलो पाराकली तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला सुरविल्या क्रिस्तांवांचेर तुवें धाडिल्लो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला पेंतेकोस्तांत आमकां अमरीच्या आपोस्तांचेर देवल्लो तुमचो आत्मो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमकां देण्यांनी आनी फळांनी बरसो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला सदांच आमी देवचे शिकवणे प्रकार जियोंक आमकां संगात आदार आनी घाटाय दिवचो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमकां जानवाय घटायेन उजवाडां बरसो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमकां भावार्थ बरोवश्यान आनी मोगान बरसो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमकां बुजावणेन बरसो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमकां बुजवणेन बरसो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमकां स्वस्तिकायेन बरसो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमकां स्वाद मने शक्तीन बरसो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमचो भावार्थ घट करचो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमचो बरोवसो थीर करचो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमचे देवाचो द्वेश नाश करचो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमकां भिरांत आमची भिरांत धाडां धैर्यान बरसो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमकां शांती समाधान दिवचो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला आमकां बळ भलायकेन बरसो आत्मो तुमचो देखून मुसोत मो तुका राखून रावला ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधन आनी वंदन करू जीवानी आमचे समर्पिता आराधन आनी वंदन करू जीवानी आमचे समर्पिता हालेलुया 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 हर गांव वगळा स्तुती तुका महिमा तुका समिया ध्यान तुका अर्गन तुका समिया हालेलुया 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 सगळीं आमी बसया आज सोम्याक आमी मान करूं सोम्याक आमी ध्यान करूं सोम्याक आमी आराधन करूं सोम्याची स्तुती करूं हांगासर आयल्या सांगात आमची त्या सावां भेटोवंक आमी आयल्या कितलो लोक गांवांत पर गांवांत त्या सावांत दान दिता भलायके पासत मागोवंक कामा पासत मागोवंक विजा खातीर मागोवंक भलायकी बरी जावंक कुडींत भलायकी मोदी भलायकी जावं तशेंच गोबायलां मदें समाधान येवंक तशें बरी सैरीक मेळोवंक आनी तशेंच भुरग्या बाळाचे देणी लाभोवंक कॅन्सर पिडी तावन बरी जावंक मती समाधान जावंक राती बरी न्हीद पडोवंक तरावळ त्या सावां भेटोवंक आज सांगल्यांत आज त्या सावां सोम्याच्या मुखार आज आमी न्हीद जावन समर्पिता आमचें मागणें सोम्याक आज मांडवालें तशें जाय जाय ह्या खातीर गरजेचें कितें जाको म्हणटा तुमी सारके मागाणांत म्हणून तुमी सारके मागाणांत सारके मागा जाय जाल्यार देवाचेर भावार्थ दोन मागा जाय सारके मागा जाय जाल्यार आमी पातकाची दूख धर मागा जाय सारके मागाय जाल्यार आमी खऱ्या बरोवश्यान मागा जाय सारके मागा जाय जाल्यार आमी पेल्या बोगसून मागा जाय सारके मागाय जाल्यार आमी आज मागलें मेळ्ळेंच म्हणल्या बरोवश्यान मागा जाय तातूंत विशेश जावन आज बॉक्सांनी मागोवन मागा जाय आज आमच्या पातकांची दूख धर आमी मागया एक घडी भर आमच्या पातकांची आमी दूख धरया आमच्या पातकांच्या सगळ्या संवसाराच्या पातकां खातीर आज संवसारांत आजून कश्ट आसात जेजून एकच पोटी कुर्सार मरोन
आमच्या पातकां खातीर बलिदान भेटयलें तरी मनीस आजून त्याच पातकांत आसून आज विविध तरांचे कश्ट आपणायता, कश्ट आपणाचेर हाडटा. पण तुमकां सांगिल्लें हांवें कशें हार मारल्या पिडेस्ताचें जावन सांगलें, तुजी पातकां भोगसालीं, ही पातकां भोगसालीं म्हूण सांगच्याक कणगे तुवें हातूंतल्यान चल तुज्या घरा. आज आमची पातकांची जो बक्षिता, कोणाची पातकां तो बाकी दवरिना. आमची दया तुजी एकच ताची आशा. जेजूची दया फावस्तिनान आमकां सांगले प्रमाणे हर एका दिसा आमी काकूळ तेस म्हणून मागा जाय. देखून आजय आमी देवी काकूळतो आमी उडासा काडन सगळ्या संवसाराच्या देवी काकूळच्या मागणी आसा आमची मागणी सांगाता घाल. आमी आज म्हणया देवी काकूचो तेर्स सगळ्या पातकांच्या बॉक्सांच्या खातीर सतमंतां देवाक, सर्वधर बापाक, सगळ्या पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, त्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक जो पवित्रत्म्या गर्भी संभवलो, आमकां अमृता जल्मालो, पोंस पिलातान कुसले, ताका कुस्ता जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो, सर्गास चडलो, सर्पतिवेदार देवाच्या उज्याक बसला, तें तांचवें मेल्ल्यांची मुत्सबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो येतकार, पातकांचे बगसाणे, कुडीचे जिवंतपण, ससनाचे जिवीत. आमीन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी सर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपे बरेले समींच्या सांगाता श्री आम तेतून सदैव आनी सदैव पॉलच्या गोश्टींचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये अमोपिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. नमान मरिया कृपे बरेले समींच्या सांगाता श्री आम तेतून सदैव आनी सदैव पॉलच्या गोश्टींचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये अमोपिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. नमान मरिया कृपे बरेले समींच्या सांगाता श्री आम तेतून सदैव आनी सदैव पॉलच्या गोश्टींचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये अमोपिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशाची तशात आनी सदां सर्वदा. आमीन. दुखीचे मिस्तेर आमी नियाळया पयलो मिस्तेर समजे म्हळ्या मागता रागात गामेता हांगासर आमची पातकां आमी सगळीं सोम्याक समर्पण दिया. पातकाची ओडण्यो, पातकाची सवयो सगळ्यो आमी सोम्याक समर्पण दिया. आमी म्हणे कित्ताना येवतोन उतरां काकूळ म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान म्हणया. काकूळ म्हजी कर देवा तुज्या धीर मोगान. तुज्या व्हड दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड. अपराध म्हजे पुसून काड. तुज्या व्हड दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड. तुज्या व्हड दयाळेन अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुण्यावंतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हज्या गुण्यावंतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हजे गुन्यांव हांव वळखोन घेता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हज्या पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार. म्हजे पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार. तुजे विरोध, तुजे विरोध, तूं एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केलें. हांवें पाताक केलें. जे तुजे दिश्टीन वायट जे तुजे दिश्टींत वायट तें हांवें केलें. तें हांवें केलें. आज आमच्या पातकां दूख धरन सगळ्या संवसारा पातकां बसोती बक्षांनी मागून आमी म्हणया सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता. येती मोगाच्या पुताची आमच्या असुम्या सोडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाश्या मारिफात आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाश्या मारिफात आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाश्या मारिफात आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाश्या मारिफात आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाश्या मारिफात आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाश्या मारिफात आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळ
काकुळकर जिवीच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचेनी सगळ्या संसाराचे काकुळकर जिवीच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचेनी सगळ्या संसाराचे काकुळकर जिवीच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचेनी सगळ्या संसाराचे काकुळकर जिवीच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचेनी सगळ्या संसाराचे काकुळकर जिवीच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमचेनी सगळ्या संसाराचे काकुळकर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराचे काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराचे काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराचे काकुळत कर दुसरं मिस्तर आम्ही नियाळया सुमी जेजू कामाच्या पदांनी मारतात आज आम्ही पुण्या परतून कित्तानं आयवतोंदांतले उतरां पळय हांव गुण्यावांत जल्मालो म्हणया पळय हांव गुन्यांव जल्मालो सक्कड म्हणया पातकांत म्हजी आवय म्हाका गर्भी संभवली पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भी सांबावली पळय काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवाता पळय काळसाचे प्रामाणीकपण तुका मानवता म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाय म्हाका शिकयताय तुझ्या अंतस्करणे म्हजे सन्वाय का शिकयता हिस्सोपान म्हाका नितळ कर हिस्सोपान म्हाका नितळ आनी हांव शुद्ध जातलो आनी हांव शुद्ध जातलो धू तूं म्हाका धू तूं म्हाका आनी हांव हिमाप्रास आनी हांव इमाप्रास धवो जातलो बरो जातलो संतोष असो आनी उल्हास असो संतोष असो आनी उल्हास असो नाद म्हाका आयकोंक दी आनी तुवें पूड केल्लीं हाडां आनी तुवें नासतेलीं म्हज्या पातका मुखार म्हज्या पक्का मुखार तुजे मुखा मोडली पळय तुझे मुखा मळली पळय सगळे म्हजे अपराध सगळे म्हजे अपराध पुसून काड पुसून काड या आमी मिस्टरान नियाळया संवसारांत विविध तरांच्या कश्टां बरी जावन आसात लोक तरो रितीचे कश्ट ते कोणायकी वासूंक जायना कित्याक म्हूण गोतूना कित्याक म्हणून वयल्या वयर कश्ट येता गोतूना कित्याक वयल्या वयर सोलवून येता गोतूना कित्याक आयिल्लेच कश्ट परतू परतू येतात गोतूना तो एक मिस्तेर तो मिस्तेर समजून जेजू आज तांकां बळ दिवन दी आनी ताचे कुशे प्रमाणे ते कश्ट काडून व्हरोन दी आनी समेज तांकां एक संतोशां उलो मारचें भाग तांकां फावो जावं दी आज ह्या खातीर सगळे आमचे गुन्यांव सगळे आमचे पातकां सोम्या समर्पण हो दुसरो मिस्तेर आज आमी नियाळन सुमेजी काकुळटा मागया सस्ताच्या बापा हांव तुका आपयता तुझ्या एक मोगाच्या पुताची आमच्या सुमी आनी सर्वंदरा जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मोनी देवपून आमच्या पतकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पतकांच्या फरीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफॉल आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफॉल आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफॉल आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफॉल आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफॉल आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफॉल आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफॉल आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफॉल आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफॉल आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर सगळे आमी हात वयर करन सुम्या स्तुती करन आमी सगळे आमचे कश्ट तरावळ तराचे कश्ट कितें आसात ते सुम्या समर्पिया मिस्तेरा बारीक कश्ट कित्याक ते येता आमी नेनाव कित्याक ते वसानान आमी नेनाव कित्याक वयल्या वयर येता ते आमी नेनाव ते सगळे कश्ट सबारान आमकां सांगिल्ले आसात ते सगळे निवारच्या खातीर आमी समर्पण मागया हालेलुया 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 सुम्या जेजू विविध तरे कश्ट घेवन हांगाच रायल्या लोकां पासून विशेष तरां आज मागता हांव सुम्या तरावळ कश्ट कित्याक म्हूण ती नेना सुम्या वयल्या वयर कितें येतात ते येतात म्हूण ती नेना सुम्या सुम्या जे तूं जाणाय
आज ते बागे कुर्साक ते कस समर्पिता सोम्या सगळे ते कस तुझ्या समर्पिता आणि तुझ्या देवी उजवाला समर्पिता तुझ्या देवी ते योजना समर्पिता सोम्या जो या घडये तुझ्या बोपत आम्हाला कुर्सादा वाळवून ते कस हळू कर आणि त्या बक्षीस सोम्या हालेलुया 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 तिसरं मिस्तर आम्ही आज नियाळ्या सुमिंजच्या मस्तकार कांट्याचं मगर सांसितात आज परत आमची सगळीं पथकां बक्षी म्हूण सोम्या लागीं मागता आसतना आमच्या कुटुंबाच्यांनी केल्लीं सगळीं पथकां समोर आवय बापायनी भाव भिनींनी आमच्या मोगाच्या कुटुंबाच्यांनी आदारलेलीं सगळीं पथकां बक्षूंक सोम्या लागीं आज आमी मागया सोमी हांगासर काकुळतीचो सागोर सगळ्यां बक्षिता कोणें चिंतचें नाका आमच्या आवय बापायनी केल्लें पाता भाव भयणीचें पाता आमकां लागला म्हूण तांकां बॉक्सांनी आमी मागता जेजो दारूण न्हय तो बक्षिता सगळ्यां बक्षिता तांकां येवंक जावना जावंक पुरो ह्या बॉक्सांनी मागनासतना अंतरली जावंक पुरो या तांकां तितली भक्त ना पातयेनी ना जावंक पुरो आज तांची समेज ते पथकां बक्षूंच्या खातीर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आयिल्ले कश्ट हाडू जावच्या खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसा हांगासर परतून आमी सोम्या लागीं मागया कितना योतन दुदावी वळतावन एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी देवा एक नवो तिरोत्म म्हजे भितर घाल एक नवो तिरत्म म्हजे भितर घाल तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्रोत्म म्हजे कडचो काडी नाका तुजो पवित्रत्म म्हजे कडचो काडी नाका तुजे सोडून संतोष परतून म्हाका दी तुजे सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी उदारोत्म म्हजे ते थीर सांबाळ म्हजे थंय थेर सांबाळ सगळे आमच्या कुटुंबांतले कश्ट सोम्या समर्पण कुटुंबांतल्या सगळीं पातकां बॉक्सोंच्या खातीर मागून आमी हो तिसरो मिस्तेर सुमजेच्या मस्तका कांटे सभा सांसितात हें आतां मागया सस्त्याचे बापा हांव तुका भेटयता मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या सुंदर जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आमचे न्ही सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आमचे न्ही सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे न्ही सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे न्ही सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे न्ही सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे न्ही सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे न्ही सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे न्ही सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे न्ही सगळ्या संवसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे न्ही सगळ्या संवसाराची काकूळट कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर सगळ्या आमच्या कुटुंबांतले कश्ट सोम्या समर्पण सगळ्या आमच्या कुटुंबांतले कश्ट सोम्याक समर्पण आता आमी हात वयर करून सोम्या स्तुती करून मागया हालेलुया 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 सोम्या आमच्या कुटुंबां तुका समर्पिता सोम्या आमच्या कुटुंबांनी सगळे कश्ट तुका समर्पिता तुजे पळयता म्हणल्यार आमी कुटुंबाचेर शेणाय सोम्या कुटुंबांतल्या कश्टांचेर कुटुंबाच्या समस्यांचेर शेणाय सोम्या कुटुंबाच्या समस्यांचेर आमच्या शेणाय सोम्या सोम्या जेजू आज आमच्या घराण्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर आवय बापांचेर भुरग्यां बाळांचेर भाव भयणीचेर शेणाय सोम्या सगळे कश्ट तूं काण सोड ते आम्हाला त्या पाळान सगळे कश्ट सोम्या ते सगळे बांदून हुमटुकान पारवंदे उज्याक नाच करता सोम्या सुरका दी आमच्या हर एका कुटुंबाक आमच्या हर एक कुटुंबात सुरका दी आनी आमकां सोडवून दी सोम्या ती सोडवून आमच्या कुटुंबाचेर येवन दी आजकाल कशें मजेच्या काळार थंयसर
थंयसर तांच्या दाराच्या थंयसर दारवंताचेर शेळयेच्या रागा सारयल्ले वरवीं बडव्याच्या तालवानींतलें तांकां तुवें राखलें तेच सुद्दां आमच्या रागात आज आमच्या घराच्या हर एका दारवंताचेर आमी सारयता सोमया हर एका कुटुंबा सांद्याचेर ते सारयता सोमया आमच्या कुटुंबात हर एका सांद्याक संपूर्ण सुटका लाभोवन दी सोमया क्रिस्तांव जावं दी पातयेची पातयेनातली जावं दी एकाची मागण्या येची मागण्या येनातली जावं दी हर एकली सोमया समेज तांचेर त्या मोडाका शेणाय आज ताका सुटका दी आज बरेपण लाभोवन दी हालेलुया 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 आज आमी चवथो मिस्तेर स्वामी जेजू कालवा परत्यान कुरीस व्हांवन येता ताणें तें कुरीस व्हांवयलें आज आमचे खातीर ताणें कुरीस व्हांवयलो समेज तांचे कश्ट हाडू करूं विविध तरांनी कश्ट जातात पिडे शिडे जातात विविध तरांच्या कश्टांत आसात कश्ट जातात तांकां सोसूंक जायनात भरोसो सांडला वखदां मेळनात ह्या वखदा कडे पयशे नात कितले वखद केल्यारय बरेंपण जायना कितले एप्लाय केल्यारय काम मेळना कितले तरान आमी राखोवन रावल्यारय कामाक विजाक येना हल्या रितीर आसात पूण आमी मागणें तिरासांनी करी जाय आमी मागिल्लें कालच्या हप्त्यांत थोड्या विजाक कॉल आयले विजा ऑफिसांत कॉल आयले आनी विजाक काडूंक म्हूण ऑफिसाक गेल्लीं आसात तांचे वचत मागता आनी थोड्या कॉलां येवंक आसात पयशे पडल्यात लाखांनी फारीक केल्यात पूण आतां न्ही जावं रीण काडन भांगार विकून फारीक केल्ले आसात लोक कश्ट ते आसा त्या लोकां पासून न्ही जाल्यार कश्ट चिंतना दूख येता तांचे कश्ट चिंतना दूख येता ते सगळ्यांचे कश्ट कितले लोक कितले जण थोडे बरे थोडे टक्की एजंटा लागून कश्ट जाल्यात पयशे सगळे वगडायिल्ले आसात पयशे नात दुडू नात आज जेवंक गत नातले बरें जालां घर विकोन गेलां भांगार बँकांत उरलें आनी कितें असल्या कश्टांनी आसात तसल्या कश्टांनी थोडे गेल्यात ते वचोन काम ना बरें कामय मेळोंक ना कश्ट जातात थंयसर तांकां सांबाळ मेळना पाग मेळना थंयसर कश्ट येयला बेश्टेन तांकां मोस करून मेला असल्या स्थिती आनी थोडे कश्ट जाता कितले जाण सांगतात फादर आपा मागा मागा आमचे कश्ट परिहार जावं मागा फादर मागा म्हणून आज तांचे पासून आमी मागया सगळ्यांक एक बरें काम मेळोंक तांचे कश्ट हाडू जावं जेजू आजून कुरीस वयते आसा तांचे पासून वयते आसा तांचे पासून तांकां धैर्य दिवंक तांचो भरवोसो सांडलो भरवोशान तांकां बरोवंक आनी खंडीत जावन आमी आज दुखां गळोवन या सगळ्या तांकां मागता आसतना देवाचे काकूळ मागता आसतना तांकां बरेंपण जातलेंच देखून आज आमी पातयेन येवन मागया किर्तन 50 परतून आमी मुंद आसून म्हणया हांगासर 12वी वळ तुज्या सोडूनचो संतोष परतून म्हाका दी तुझ्या सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दे उदार आत्मो म्हजे तें थीर कर उदार आत्मो म्हजे तें थीर कर खोट्या मनशांक मनशांक हांव तुजी वाट शिकयतलो हांव तुजी वाट शिकयतलो आनी पातकी तुजेशी परतून येतले मरणांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या तारोका आनी म्हजी जीब तुजी नीत गाजयतली उगड म्हजे वॉन्ट सर्वीस परा आनी हांव तुजी स्तुती करतलो आमी आतां वचो तो मिस्तेर समजेचो कालो परत कुरीस व्हांवन येता आमी म्हणया सस्नाच्या बापा हांव तुका भिडयता तुज्या हाती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताची कुड्यान रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आनी सगळ्या
संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फळ आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फळ आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फळ आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर फळ आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता हमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर मागीर आमी विविध तरांच्या पिडेनी कश्टांत आयल्यांक विविध तरांची पिडा कोणें सांगला म्हाका पोर सांगिल्लें आमकां मागोवंक म्हाका फादर दाक्तेरान म्हजी बायोप्सी काडली कॅन्सर आसात म्हूण सांगलां म्हज्या आणकेटेन आनी आमी मागिल्लें म्हाका न्हीज जावन ह्या हप्त्यांत तांणी म्हाका सांगलें फादर परतून तांणी स्कॅन केलें परतून ऑपरेशना आदीं कांयच पिडा ना म्हूण सांगलें ऑपरेशन करचेंच नाका म्हूण सांगलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुम्ही आनी आमी हांगा दिंबिगाल मागता हो ते मागणें वेस्ट जायना कितल्या जाणांक ते उपकाराचें जाता कितल्या जाणां तरावळ कश्ट एडवान्स दिल्यात एडवान्स पार्टी मेळनात कितल्या जाणां जाग्याक एडवान्स दिल्यात जागो नावार जायना कितल्या जाणांक घर जाग्यार नावार जायना कितल्या जाणांक केस ती तिरपान जायना आजून आसा कितल्या जाणां मोस जाला कितल्या जाणांची पिडा गूण जावंक आसा कित्याक तरावळ पिडेनी कश्ट जातात तरावळ पिडेनी भुरगीं युवा जाणां व्हडां थोड्यांक मेडिकल मेळना तुमच्या पप्साचेर खत आसा म्हूण सांगलां आनी कितें सांगलां आनी तुका टीबी आसा म्हूण सांगलां टीबी ना न्हीज जावन मेडिकलां क्लियर जायना पूण मागिल्ल्यान मेडिकल क्लियर जावन आतां गेल्लीं 1 वर्स जालें बऱ्यान आसा बरें काम मेळ्ळां आनी कितें जालां आमी हांगासर मागणें सुरू करून सुमार 1.5 वर्स जालें 2 वर्सां लागीं जातात आनी कितल्या जाणांक मागिल्लें मेळिल्लें आमकां दाखले धाडटात आमी हांगा मागिल्लें वेस्ट जायना कितल्या जाणां पिडा समर्पिया आस्पत्रेंत आशिल्ल्यांची घरांत तुळणार आशिल्ल्यांची आमच्या तेसांव धाडिल्ल्यांची कित्याक मागोवंक आमचेर सांगलां कितल्या समेज तांचे ते कश्ट आमी समेज समर्पून आज मागया ती पिडा गूण जावं तांकां बरेंपण जावंक आनी तांकां वखद फावो जावंक बरो दाखतेर तांकां मेळोवंक ह्या हांगासर मागिल्ल्या वरवींच ते हांतुळणार आसले वरी तेंची पिडा गूण जावं हांतुळणार आसून कितलीं जाणां आज आसात हांतुळणार मागणें करतात हांतुळणार आसून आमचे मागणें हांतुळणार थंयसर मागणें करतात म्हाका कोणें दोगांनी फोन केलें फादर हांतुळणार आसून म्हाका मागणें करून म्हाका मस्त बरेंपण जालें फादर भरोश्यान भरल्या आनी एकल्यान फोन केल्लें आसा फादर हांव आतां काम करूं शकल्यां हांवें जर भितर आसतालीं म्हाका काम करूं जायनासलें पळया खंडीत जावन देवाक आसाच जाल्लें आं कितेंच ना आज देवाची काकूळट आमचे देव येता आसतना देवा आसाच जालें कितेंच ना ती वर्ती देवी काकूळट आमी मागात आसा देवी काकूळट मागोवंक परत आमी ते किर्तनांतली आयवतोंदांतली ती काकूळट मागचे शब्द परत आमी सांगता आसतना आमी ते रिपीट करया बलिदाना तुका मानवानांत बलिदाना तुझ्या मनवाल्यांत कित्याक सांगता कोत्ता गे कोणाक एकल्या केरळा तावन सांगलें गे तुवें म्हयन्याक 5,000 धाडिचे मिसां भेटोवंक कितलो तेंप कितले तेंप म्हूण सांगूंक जायना आनी कोणी धाडली आसात गे वय फादर म्हज्या एका कोणें सैऱ्यांनी 51,000 मिसां धाडल्यांक पयले 5,000 मागीर 1,000 हें कोण कित्याक अशें सतयता लोकांक देवाक बलिदानां गरजात देवा बलिदानां गरजात हजारांची मिसां धाडून सांगचें गे हें आनी एक रिती लुटचें आनी कोण सांगचें वचून पुराय यात्रे केंद्रां वचून मिसां दिवन ये समान जाता अशें पुरा कितें सतयतात लोकांक बलिदानां आमी आनी थोड्यांनी कोंबोय धाडला आनी कितें धाडलां जेजून आमकां बलिदान भेटयलां आमचे खातीर बलिदान भेटयलां 3 वरां तो काडलो आमचे खातीर निमाण रगत थेंबो म्हणसर कित्याक ही फितीसपणां कित्याक कोणेंय ताणें सांगलें ब्रदरान सांगलां आनी कोणें सांगलां अय्यो कित्याक तुमी होगडायतात दान धर्म करा कश्ट तेल्या पासत कोणें वखद हाडून कश्ट साथ दिना
कोणा दीस पडतो ग्रास ना तांकां दान धर्म करा ना म्हणना पूण अशें बेश्टेंच सतें जाता पळय तांचें आयकनाकात आज आमकां समर्पी आमचें बलिदान देवाक मानूं वता खंयचें बलिदान आमचें समर्पण सगळ्या काळजान मनान सक्तीन सोमिया समर्पण मागचें निजा देवा कडेन मागचें तें खंडीचां देवाक मानूं वता आनी तांकां बरेंपण जाता आज सकयल कश्ट पिडी समज मागता आसतना आमी म्हणया बलिदाना तुका मानवनांत होम बली हांव भेटीन जाल्यार तूं प्रसन्न जायनाय दुखेस्त आत्मोस देवाक मानूं वता तें बलिदान दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय तुज्या दयेन शियोनाक तुजें बरें मोन दाखय जेरुसलेमाचे वंती परतून बांदून दी तेन्ना तुका मानूं वातेली खरी बलिदाना होम आनी संपूर्ण बसपिल्ल्यो बलियो आनी तुज्या वेदीचेर जातलें पाडक्यांचें समर्पण खरी बलिदान जेजूचें बलिदान आमकां नव्या सोल्ल्यान तें बलिदान जेजू कुर्सार समर्पिल्लें तें आमी समर्पण आज आमी मागता सोम्या कडेन सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताचे आमच्या सोम्या आनी सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगा आत्मो आनी कांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पारीपणा पासो जेजूच्या कठी कश्टांच्या पाशावा मारी आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठी कश्टांच्या पाशावा मारी आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठी कश्टांच्या पाशावा मारी आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठी कश्टांच्या पाशावा मारी आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठी कश्टांच्या पाशावा मारी आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठी कश्टांच्या पाशावा मारी आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठी कश्टांच्या पाशावा मारी आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठी कश्टांच्या पाशावा मारी आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठी कश्टांच्या पाशावा मारी आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बलवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बलवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बलवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सगळे वड्या ताळ्यान एका मनान सोम्या स्तुती कर ताणें आमचे कश्ट मारल्या देखून आमच्या मागण्यांना ऐकायला देखून ताची दया आमचे वाडयली देखून हालेलुया 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 हर गांवकला स्तुती महिमा अर्दवंद स्तुती महिमान जेजू हो जाणन तुका मान तुका असिता तुका जय जय तुका हालेलुया 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 सगळीं उबी रावया सोम्याक अर्घां दिवंक आमी आयल्या सोम्यान केल्या सगळ्या बऱ्यापणा खातीर ताणें दिल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर ताका आमी अर्घां दिवंक आज आमी आयल्या ताची स्तुती करूंक आज आमी आयल्या जेजून आमकां आपयलां आज ताणें आपयले शिवाय आमकां येवंक जायना तुमकां ताणें आपयलें ताच्या मोगान आपयलें ताच्या वर्त्या काकुळटीन ताणें आपयलें आज त्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती करया ताका आज ताका आमी सगळ्या मनान काळजान संतोशान ताका आमी अर्घां दिवया आनी आमी सांगया हांव अर्घां दितां जेजू हांव अर्घां दितां जेजू हांव अर्घां दितां जेजू म्हज्या काळजां हांव अर्घां दितां जेजू हांव अर्घां दितां जेजू हांव अर्घां दितां जेजू काळजां होगळाप दितां हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजां हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू काळजां जय जय गायतां हांव जय जय गायतां जेजू हांव जय जय गायतां जेजू हांव जय जय गायतां जेजू म्हज्या काळजां हांव जय जय गायतां जेजू हांव जय जय गायता जेजू हांव जय जय गाय जेजू काळजां हांव स्तुती करता हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू म्हज्या काळजां हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू काळजां तूं ये पवित्र आत्म्या तूं ये पवित्र आत्म्या तूं ये पवित्र आत्म्या तूं ये पवित्र आत्म्या म्हज्या काळजां तूं ये पवित्र आत्म्या तूं ये पवित्र आत्म्या तूं ये पवित्र आत्म्या काळजां तूं राव पवित्र आत्म्या तूं राव पवित्र आत्म्या तूं राव पवित्र आत्म्या तूं राव पवित्र आत्म्या म्हज्या काळजां तूं राव पवित्र आत्म्या तूं राव पवित्र आत्म्या तूं राव पवित्र आत्म्या काळजां सुम्यान आमकां केल्लें सगळें बरेंपण याळन आमी ह्या सुम्याक उगडशी ह्या स्तुती करया एका काळजान एका मनान हालेलुया 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 सुम्या तुवें केल्ल्या सर उपकारांचो उपकार बावडटा सुम्या तुवें आमकां रस्त्याय पोसलाय आनी कान दिलें आमकां उदक दिलें वारें दिलें हर एक रितीन राखलें सांबाळलें तुवें उतार आमकां दिलें सुम्या तुवें आमकां नवो जीव दिलोय पवित्र नवो जीव दिलोय सोडून अंधार आमी सोडून केली बरी एका रितीन तुवें पवित्र आत्मा आमकां बसावन सांगात आमकां रावलाय आमी मागलें तूं दिताय घर आमकां राखताय सांबाळताय सुम्या तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर हर गांव व्हगला स्तुती करता महिमा करता हालेलुया हालेलुया जय जय स्तुती तुका जय जय स्तुती तुका हालेलुया 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 शालाला शालाला हालाला शलमला हालेलुया हालेलुया हालेला हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सुम्यान आमकां इतलें बरेंपण केलां त्या सुम्याच्याच मेटान सदांनी सोलोवंक ताणें आमकां फावो केला देखून आज आमी गावया गीत तें 16 नंबर आसा जिणयेच्या सो दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोम कातलो हांव गायनानी हांव एक सुरोनी सोमी म्हजे संगी आसा ताचे सांगात म्हाका सदांच आसा आमी तें गावया जिणयेच्या सर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव
गायानानी जियेच्या सदिसानी सोम्याच्या त्या मेटानी संकतलो गायानानी एक सुर हावणय सोमिया सामोजेतय ताचे संगीत असताना उपगण म्हाका बोगाना परतून एक सुर सोमिया सामोजेतय ताचे संगीत असताना उपगण म्हाका बोगाना जियेच्या सदिसानी सोम्याच्या त्या मेटानी संकतलो गायानानी सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दिसरा ताच्या हातांत आसतना कशी भिरांत म्हाका ना सोम्याचो म्हजेर आसा दिसरा ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना जियेच्या सदिसानी सोम्याच्या त्या मेटानी संकतलो गायानानी जियेच्या सदिसानी सोम्याच्या त्या मेटाने संकतलो गायानानी ये गरीब देवाचे उतार आज आयकूं आमकां आमी तयार करया सर्वीस पर तुमचे सगळ्यां आसूं तुमचे सुवेसो मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्त शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया ये या म्हणजे ससी सुमेश तुमी कश्टांत येल्यानो आनी वजन वावयत येल्यानो आनी हांव तुका विशय दितलो म्हजें जून तुज्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बऱ्या आनी कालत्या काळजो असो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जून वावोंक सुलाब म्हजें वजें हाडो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकडी तुका क्रिस्ता बसया मोगाच्यानो आज आमी परत सुम्या सरशी आयल्या ह्या वर्सा बरोवशान बरोंक फाल्यान बरोंक हर एकले आमी सोम्याचें आराधन घरा येता आसतना आमचो बरवसो सोडोवन सोडोवन वचा जाय कित्याक बरवसो आमकां निराशी करिना कितें करिना देखून मागण्याक आयली सगळीं आमी घरा येता आसतना बरवशान बरोवन बरवशान बरलीं मुखामळां घेवन बरवशान बरलीं मेटां काडून संतोशान समाधान उल्हासान कित्याक तो बरोवसो आमचे थंय कोण भरता जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज देवाचे उतार आमी नियाळूंक आयल्या देवाचे उतार आमकां बरोवशान भरता म्हणलें आयकोंक आमी आयल्या कित्याक आमी न्हीद जावन आयकल्लीं उतरां जेजून म्हळें कश्ट दिले न्हू वजा वयतलो येया आनी हांव तुमकां विशय दितां तुमकां हांव दितां विशय तुमी बरोवसो सांडी नाकात बेजाराय रावा नाकात खंतीर कंगाल जाय नाकात खंतीर कंगाल जावचें नाका जिणेच्या दिसांनी सोम्या संगी हांव समकातां देखून आमी सोम्याच्या सांगात आमी येचे सोम्या सांगात हांव पयन करून वता हांव देखून ये आमी जिणेच्या दिसांनी आमी जिणेंतल्या कश्टा वेळार कंगाल जावचें न्ही जेजू आमच्या सांगात आसा म्हूण सांगता तो येया म्हजे सरसी तुजें वजा म्हजे लागीं दिया तुमची कंत म्हजे लागीं दिया तुमचें कितें विनवण्या म्हजे लागीं दिया तुमचें कितें आसा कश्ट म्हाका दिया हांव तुमकां विशय दितलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कीर्तन 119 कीर्तन 119 वाक्य 105 वो अपूर्व वाक्य आसात पळया कीर्तन 119 वाक्य 105 सोम्या तुजें उतार म्हज्या म्हज्या वाटेक हां काले म्हज्या वाटेक अय्यो अय्यो समा सांगा न्ही घट्ट सांगा हां हां सारकें मो पळयत पुस्तकांतल्यान वाचता तुमी सांगिल्लें सारकें
तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो. म्हणया तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो. म्हज्या वाटेसो दिवो. कोण घेतलो बरी येणार म्हणटा. सगळ्या संवसाराचो काळोख एक वात चलवयता. काळोख म्हणटा हांव सगळो संवसार काळोखान घालता. एक वात पेटयल्ले कुडले तो काळोख थंय चलवालो. तुमच्या वाटेक तुझ्या पावलांक दिवो देवाचे उतार. आज ते वाचतना आज ते नियाळ करतना आमकां आमच्या जिवितांत बरवसो भरता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमचे ते किन्नात येताना अंधकार येता आसतना आमचे दृश्टिकोण अंधकारान घालता. काळोख येता. भिरांत बरवसो ना. कितेंच वाट दिसना. कुटुंबाचो आदार मरण पावला थोडे फाटी. एकच भुरगें सरलें. लग्न फिक्स जालें. लास्ट घडी सुकलें. म्हजो मोग केल्ल्या चल्यान चलयान हात दिलो. हांवें पात येयल्ल्या मनशान म्हाका हात दिलो. आनी कितें ह्या 9 म्हयने म्हणसर वावयल्लें भुरगें बाळंतेराक येताना मरण पावलें. कितल्या रितींनी परवसो सांडून बेजारान आसचे मनशां आसात. अशें चलोवण्या वेळार जेरेमाया अध्याय 29 वाक्य 11 कितें सांगता पळय. तूं जे खातीर म्हजे कडेन एक येवजण आसा तें तुज्या बऱ्या खातीर. काल्या खातीर? ते बऱ्या खातीर. ते बऱ्या खातीर ती येवजण. आमचें कितेंय जालां जावंक पुरो आमच्या बऱ्या खातीरच. तांचो मस्त बरेपण आमी शिकता. मस्त बरेपण शिकता. तांचो चडी चडी बरेपण आमी सोदून काडटा. चड बरेपण आमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. दुसऱ्यान देवाचें उतर आमकां तृप्ती हाडटा. कितें हाडटा? उत्तेजन दिता. कितें दिता? आमचे कश्ट आनी भिरांतीच्या वेळार देवाचें उतार आमकां आदार दिता. कश्ट येतात वयल्या वयर. भिरांत येता. हे उदार आमकां आदार दिता. कित्याक जेजून माते आवाज वरी केलें 28 वाक्य आज हांवें वाचल्लीं 20 आनी 8 वळ. कश्ट येतले न्हू येया म्हजे लागीं येया. वजन वळयतले न्हू म्हजे लागीं येया. कोण आपयता? कोण आपयता? जेजू आपयता. आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. एलियास प्रवादी पळया. रायांचें पयलें पुस्तक अवसर 19 पळया. ताणें खोट्या प्रवादीला घाड काडले. सगळें सय सोड. सगळ्या पळोवन सगळ्या लोकांक म्हळें आमचो देव सयत येवन देव. सगळे गेले. मागीर उरलो एलियास एकलोच. राणयेन सैन धाडलें ताका लागाड काडूं. कित्याक राणी ते फडकेर प्रवाद्याचे पाती येताले. फडकेर देवाचे पाती येताले. आज निजा देवाच्या प्रवादीक लागाड काडूंक फडकेर देवाची राणी जेजबल धाडटा. धाडटा. सैन धाडटा. आनी थंयसर एलियास सगळ्यांनी सांडून घाला. लोकय गेलो. लोक धांवला. लोक धांवला. कोणी नात. ताच्या पार्टी कोणी नात. देवी ताका दिसनातले बरी जाला. तो एक वचून धांवलो 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 एका माट्यांत लिपोवन रावलो. उपासी खायना. म्हाका देवानी सांडून घाला म्हणले बरी ताका भोगलें. पूण देवान ताका सांडून घाली ना. थंयसर तुमी पळयल्यार म्हाका जिवान नाकात अशें दिसता. पूण तो म्हणा लागलो देवा म्हाका जिवान नाकात अशें दिसता. जाल्यार देव दायेन ताका भेटता. ताका खाण दिता. उत्तेजन दिता. ताका आपलो सांगात एश्युरन्स दिता. आमकां आमच्या जिवितांत देवाचो आदार सदांच आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतार बरवश्याक भविश्याक बरवसो दिता. आमकां देवाच्या भविश्याक बरवसो दिता. आमी मस्तपटी आमकां कोणीय ना. आमचो बरोसो सांडचो न्ही. म्हाका आनी कोण आसा. घोव सरलो. बायल सरली. ह्या भुरगें सरलें. सगळें नश्ट जालें. बँकान म्हाका एटॅच केलें. खंयचीय ना. सोलवून गेल्या. बुडोवन गेल्या.
चिंती नाकात कित्याक आमी सोम्याचो मोग कर अशें आसा जाल्यार कितें सांगलां रोमाकारां 8:28 वळ ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पळाश्यो करता म्हूण आमी जाणाव काल्या पळाश्यो करता बऱ्याक पळाश्यो करता पळया ह्या वांकड्या वाटेन नीट वाट देव दाखोवन दिता ह्या काळोखांत उजवाड तो हाडून येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया उगडापणा ग्रंथान 20 आणि 1 आवास्वार 4थी वळ सांगता पळया तांच्या दोळ्यांतली दुकान तो पुसून काडटलो म्हणया मोराण वा विळाप रडणे वा दूख आनीक आसची नात कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला आमी तें नश्टाचें कितें चिंतलें अनकाराचें कितलें सगळें गेलें म्हूण चिंतलें सगळें देवान म्हळ्यार आदलें सगळें नाश केलां तुज्या जिवितान नवो संवसार हांव रचतां पात येतात गे तुमी पात येतात हॅलो पात येतल्यांक आसा पात येनातल्यांक अनकारांत रावचें पात येनातलीं दोळे दांपून ती रोडून बसती जाल्यार थंय उजवाड आसलो दिसना तांकां दिसना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हेलेन केलर ती पुर्ती कुड्डी आनी पुर्ती केप्पी तिणें बरयिल्ल्यान उतरां कीप युअर फेस टू द सनशायन आनी यू कॅनॉट सी द शॅडो पळया तिणें उजवाड पळयल्लो ना पूण ती जाणा उजवाड म्हळ्यार कितें आमी उजवाड पळोवचें मनशां वात येनान पळया ती म्हणटा तुमचे मुखामोळ सोमेच्या कुशी दवरा त्या सावळी तुका दिसची ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया सोमेच्या कुशीन आमची दिश्ट दवरूंक गॉड्स देवाचें उतर आमकां सगळ्या अंधकारांतल्यान बरोवचे कशी मेट काडूंक आमकां शिकयता प्रेज द लॉर्ड देखून एन फ्रँक म्हणली आनी एकली ती पळया डेरी ऑफ ए यंग गर्ल तिणें बरयिल्लीं उतरां वेर देर इज होप देर इज लायफ इट फिल्स अस वीथ फ्रेश करेज एंड मेक्स अस स्ट्रॉंग अगेन बरोवचो आसल्यार जीव आसा तुका फ्रेशची सक्तीन तुमकां भरता ती फ्रेशची सक्तीन बरयची जाल्यार देवाचे उतर काडी जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया चवथ्यान देवाचें उतर आमचो भावार्थ घट करता आनी धैर्यान भरता देवाचें उतर सदांच वाचतल्यांक देवाचें उतर कोणपणे वाचून नियाळ करतात तांचो भावार्थ घट करता आनी तांकां धैर्यान भरता प्रेज द लॉर्ड भिरांती विरोध शब्द जावन आसा भावार्थ कोणे भावार्थ आसा ताका भिरांत ना पातयेनी आसा ताका भिरांत ना ह्या पातयेनीक देवाचें उतरच मूळ आधार पळया रोमाकारां बरयिल्लें पत्र आवास्वर 10 17वी वळ आमकां सांगता पळया आवास्वर 10 17वी वळ तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता क्रिस्त परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा त्या उतरानच आमकां संदेश मेळचो भावार्थ घट जावचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोरी टेन बो म्हणले एकली हिटलराच्या काळार त्या कॅम्पांत कश्टून उरली तिणें किर्तां 91 व्हडल्यान वाचचें आलें गे दुसऱ्यांक आनी तांकां बरोवचें भरचें आलें गे आनी थंयसर आनी एक ती भयण आसली थंयसर बेश्शी म्हणली ती हेरांक व्हडल्यान वाचताली पोर पळया लॉस एंजलिसांत एकल्याचें घर उरलें तो म्हणटा सदांच किर्तान 91 बरोवश्यान पातयेन वाचतालो आनी त्याच देवान म्हाका उद्याच्या अवघडांतलें राखलां प्रेज द लॉर्ड देवाचें उतर वाचतल्यांक देवाचें उतर पातयेन दवरतल्यांक
खंडी जावन कांय उणें पडना, कांय भरोसो उणें पडना, कितेंच उणें पडना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतार म्हज्या वाटेक म्हज्या वाटेक दिवो, काळजाक तृप्ती हाडटा, भावार्थ दृढ करता. देखून मुखले महिमे भरीत घराक म्हाका आपोवन व्हरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर आमी कितें करयेत? सदां पवित्र पुस्तक उगडी जाय. भरोसो ना तुका, भरोसो येना, पातयेन येना, सदां पवित्र पुस्तक उगड. इल्लो वेळ पुणी उगड, 5 मिनटां पुणी उगड. तुजे निर्धार तांदूळ तावन वाळोवन दीत. काळजाक बोळ देवाच्या उतरां तावन घे. तुजो आत्मो देवाच्या उतराचेर थंयसर दृढ बसून आसुनी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. दुसऱ्यान वो दिवो हेरां ते वांटी जाय, हेरां ते वांटी जाय. पळया आमी विक्टर ह्युगो म्हणलो बरयता, इवन द डार्केस्ट नायट वील एंड एंड द सन वील रायज. हे देवाचे उतर वांटतना कितले व्हडले काळकी रात त्या जिवितांत आसूं दी, त्या जिवितांत भरवोसो उदय येतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. महात्मा गांधीची उतरां आसात. इन द मिडस्ट ऑफ डार्कनेस लायट पर्सिस्ट. अंधकार आसचे कडेन उजवाड परजळटा आनी देवाचे उतार तो उजवाड. प्रेज द लॉर्ड. हेरांक तुवें देवाचे उतार दिवन बुजयतना, हेरांक तुवें देवाचे उतार दिवन धैर्य दितना, हेरांक देवाचे उतार दिवन बुधवार सांगतना ताच्या काळजांत तो दिवो परजळटलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिसऱ्यान देवाचे बसावण्यो सत म्हणलें पातये. देवाचे बसावण्यो सत म्हणलें पातये. पळया सान फ्रांसीस असिसी सांगता, ऑल द डार्कनेस इन द वर्ल्ड कॅनॉट एक्सटिंग्विश द लायट ऑफ ए सिंगल कॅन्डल. सगळो काळोखी ह्या वातीचो उजवाड पालवो सकना. पळया तें आमचें तें आसा जाय. देखून जेवचे ल्हानपण सांत कितें म्हणा लागलें, द वर्ल्ड इज दाय शीप नॉट दाय होम. सगळो संवसार एका शिप्पा बरी. तुजें तुजो न्ही घर न्ही तें, तुजें घर देवाच्या उतराचेर बांद. देखून खंयचें घराणें देवाच्या उतराचेर बांदलां थंयसर देवाचो आदार आसा. देवाच्या उतराचें आमी घराणें आमी बांदता, तें जाल्यार भद्र उरता. प्रेज द लॉर्ड. देखून आविलाय सांत शिकयता, लेट नथींग डिस्टर्ब यू. खंयच्यानय तुका उपाद्र करून तुवें मोतीची ती मात हालोव नजो. लेट नथींग फ्रायटन यू. खंयच्या संगतीन तुका बेश्टाव नजो. ऑल थिंग्स आर पासींग. सकट संगती पास जावन वेतात. गॉड नेवर चेंजेस. देव एकलो मात तीर आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया देखून जो पावल दुसरो शिकय लागलो, डू नॉट अबॅन्डन युअर सेल्फ. तुका सोड घालनाका. खंयच्यांत निरासपणांत तुका सोडी नाका. आमी पास्कांचे लोक, हालेलुया लोक, जेवच्या जिवानपणान संतोश आसचे लोक. वी आर द इस्टर पीपल. हालेलुया इज आवर सॉंग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून फ्रांसीस आमचो आतांचो पाप साहेब शिकयता, बायबल इज नॉट मेंट टू बी प्लेस्ड ऑन ए शेल्फ. शेल्फान दवरूंक बायबल न्हय, बट टू बी इन युअर हँड्स. तुज्या हातांत आसूंक बायबल. टू बी रेड ऑफन. तो कान परत परत वाचूंक. एवरी डे सदां वाचूंक. बोथ ऑन युअर ओन अँड टुगेदर विथ अदर्स. तुजे इतल्या वाचूंक आनी हेरां संगे वाचूंक तो बायबल आसचो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून बेनेडिक्ट 16 पाप साहेब देवाचे उतार नीज नेकेत्रां बरी, नीज नेकेत्रां बरी.
जेजू सरसी वर्ण ते पायता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवाचे बसवणे 7 म्हणल्या पातये आनी बसवणे प्रमाणे तूं जिये. कीर्तन 23 चवथी वळ. काळक्या फालक्यांत हांव सालान तरी म्हणया कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत म्हाका धैर्य दिता. ही उतरां तीर पातयेलो मार्टीन लुथर किंग. अमेरिकांत समानात हाडूंक वावुरलेलो. मार्टीन तो मराचें पडलें, पूण ही उतरां तो वाचतालो आनी धैर्य घेतालो. प्रेज द लॉर्ड. उबी रावया आमी, उबी रावया. आमचें कितें आसा, कितें जावं पुरो आमकां पातयेनी उणी. ह्या बरवोसो येना, धैर्य येना, पुको जाता आनी कितें इरार जाता, बेजार जाता, न्हीद पडना, कंगाल जाता आनी कितें म्हणटा आमी आज चिन्येंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रसलोलो तस सांबाळता सदां. चंचल कंगाल जायनाका. आसतलो पंत पर्यंत लागीं साव तुज्या ताळणेंत सांपडातना ताळणेंत अंकारांतल्या त्या पासांत कुर्साची सावळी तुजी दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका. आसतलो पंत पर्यंत लागीं साव तुज्या. ह्या पातयेने सगळे हात वयर कर. सगळे आमचे कळ, सगळे बेजाराय, सगळे कंत हुस्को, आमची पिडा शिडा, आमच्यो सोलवण्यो, आमचे अंकार हर एक सोमी पांयात आसो भरपूर. ते स्तुती करनाज आमी मागया भरच्याक ताणें ते पवित्र आत्म्या सक्तेना, पवित्र आत्म्या उजवाड ताणें भरच्याक आमी मागया. हालेलुया, हालेलुया. व्हडा आवाजान, व्हडल्या ताळ्यान. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्या जेजू आज म्हाका तुका समर्पिता. सोम्या आमचे सगळे कश्ट, समस्या, पिडा शिडा, बेजाराय, कंत, हुस्के सगळे पांयात समर्पिता. तुझ्या पपय आमर रक्तान आमचे आमकां धुवन काड. आमर ते संरक्षण आमकां दी. त्यो उजवाडान आज आमकां भर सोम्या. तुझ्या आमर त्या बळान सगळे भायर सगळे पिड्या शिडा कस संकट सगळे बांदून पालवांतल्या उज्यांक नाश करता सोम्या. सुरका जावं सोम्या इस्तांक वाडे ते पवित्र सगळ्यात हर एकल्या ते ताचे माथे केंसां पांयाची नाक्षी मुसर तांच्या शिरांनी रक्त नाळांनी आराच्या संदांनी कुडच्या रेखा पाकान जीव कणान पळयता सगळं तांकां वाळोवन बळ भलायकी आशिर्वादान तांकां न्हू भर सोम्या. नवे जिवान भर, नवे जिवान भर, नवे जिवान भर. हालेलुया, 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 हालेलुया. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. ಹಾಲೆಲುಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಶಾಲಲಲ ಶಲಮಲಲ ಫಲ ಶಲ ಹಲ ಶಲಮಲಲ ಶಲ. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र आत्मा ये भर तुझ्या बावरत्याच्या काळजांनी सोम्या. भर तुझ्या बावरत्या काळजांनी, तुझ्या ध्यानांनी, तुझ्या दिव्यान तांकां भर सोम्या. तुझ्या वाडान तांकां भर सोम्या. तुझ्या साक्षी तांकां कर सोम्या. तुझ्या उजवाडाच्या उतारतांनी आयकूंक, तुझ्या उतारतांनी वाचूंक, उतारते परगड करूंक सोम्या तांकां आज तुझ्या बळान भर, सक्तेन भर, जिवान भर. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गान जेजू, वगडाप जेजू, महिमान जेजू. आता आमी सगळ्यांनी बेसांवा खातीर आमी आतां दिमी गेलया. हे देवाडा आमी गावया. ये देवाडा सागरा
ये सोमियान जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र साक्रामेंताका तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडवणीचो फळसदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता राजगताय सोसनाच्या सोसना. भक्ती नारी माना उतरे ऐको ओंकार समर्पण पवित्र्या बलिदाना येया गव्या सरिका साड्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता ताणे केल्या सरुपकारा. हांगासर 1000 गामिसां दितात वयर काजाच्या मानाक प्राणिशा सिया मिया पदाव आनी एक अर्गामीस लिना डिसोजा पेरमान्नूर आनी तिसरें अर्गामीस सांजू हांव वाडो वर्काडी दुसरो. तशें उण्याक दान दिलां दीपिका बेट्टदमणे आनी एक सांजू हांव वाडो वर्काडी दुसरो वाडो ताणें दिलां. एक भक्तीक मागण्याक आयिल्ले तिणेंय दान दिलां. तांच्या समेस्त इराद्यां पासून आमी सगळ्यार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ततय मुघाड पवन आणि बहिणीनो, आज पवित्र सभा भगवंत फ्रांसीस सालेस धर्मदक्ष आणि धर्मशास्त्री हांचे स्मरण करता. भगवंत फ्रांसीस 16व्या शतमानांत जियेल्लो एक महान याजक आणि सांत जावन आसा. ताच्या शिकोवण्या मुखांत्र सोंसणिकायेचें जिवीत, कलतेपणाचें जिवीत, बोगसनाचें आनी मोगाचें जिवीत ह्या जिविता मुखांत्र साबार जाणांक कन्वर्ट करून साबार जण सुमयाचे पाटलावदारी जाल्ले. आज तांचें स्मरण करता आसतना आमी हे शेगून आमच्या जिवितांत जिवोवच्याक ह्या मिसा वेळार आमी मागया. पवित्र बलिदान फोत रितीन भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आणि तुमकां भावा भयणीनो मुसुगुन्या उसरून सांगता. मनात चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालागी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थया. बहुदयाळ बापा, पातकांक तुजेशी परतुचे खातीर भगवंत फ्रांसीस तुज्या गोवळ्याचें काळीज तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी ताका उत्तम सुगुणांनी भोव करून विशेष सोंसणिकायेन नेटयलोय.
अशें ताणें समेस्त मनशाक आपली भाव भयणी म्हूण लेखूंक आनी तांणी ताका आपलो समून वळखूंक तुवें फावो केलें. ताच्या सुस्निकायेची देख घेवन आमच्या भाव भयणीची सेवा करूंक आमची काळजां मोगान मायपासान आनी उर्बेन भर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, जशें जेजू उत्तम बसवणेचेर स्थापन केल्ल्या कराराचो मध्यस्थ, तशें तांकां आतां मेळिल्ले मण्यारपणी अधिक श्रेश्ठ वर्गाचे. आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार दुसऱ्या कराराची गरज आसतना, पूण पयल्या कराराचे उणेपण पळोवन देव म्हणटा, येतले दीस म्हणटा सर्वेस्पर, जेद्वा इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या घराण्यां लागीं एक नवो सल्लो हांव करतलो. तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून इजिप्तांतली हांवें भायर हाडली. त्या दिसा हांवें तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी तो जावचो ना. म्हज्या कराराच्या उतराक ती विश्वासी रावची नात. ह्या पासत हांवें तांचे थंय निर्लक्षा दाखयली. हो तो सल्लो. त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्यां लागीं हांवें करचो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो. तांच्या काळजाचेर हांव ती बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तवळ सर्वेस्पराक ओळखून घे म्हणून कोणीय आपल्या गांवकारांक जावं आपल्या भावाक जावं सांगचो ना. कारण तांचे मदलो हर एकलो ल्हान आनी व्हड सकडी म्हाका वळखतले. तांचे गुन्यांव हांव बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो ह्या फुडा हांव उडास काडचो ना. अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो पोरनो म्हणून काडलो. आनी कितें पोरणे आनी प्रायश्च जावन वेता ते क्रमेन नापयस जाता. देवाचे उतार. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेस्पराम, आनी दयेन आमची सडवण कर. ताची भयाभोक्त असलेल्या लोकांक ताचे सडवण लागीं पावल्या. ह्या पासत ताची महिमा आमच्या देशांत वसतली. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरोवन धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपसतले. नितीवंतपण सर्गार्तावन नदर घालतले. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतले. Alleluia, Alleluia, Alleluia. क्रिस्त थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राची जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे मणयारपण आमचे ताबेन सोण दिला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसो. सामर्थ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सौम्या. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें आनी तें ताचे सरशी आयलें
आपणा संगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. देमसार दवंडांक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्र म्हणून नांव दिलें, जेबेदावाचे पूत, जाकोब आनी जुवांव, तांकां ताणें बोआनर्गेस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हणून आड नांव दिलें. आंद्रे, फिलीप, बर्तलोमेव, मातेव, तोमास, अल्फेवचो पूत, जाकोब, तद्देव, देशभक्त, सिमांव आनी विस्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्करियोत. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई मगाळ भवन आनी भयणीनो, खंयच्याय एका कंपनीक कोणाक एका कामाक कान घेत आसतना ताचे पयले पेपरांनी वा इतर जाग्यांनी जायरात दितात आनी जायरात जाल्ल्या उपरांत ते पळोवन इंटरव्यू आसा आनी त्या उपरांत थंयसर कामाक कान घेतात. आनी काम करता आसतना त्या कामेल्यांनी थंयसर त्या कंपनीच्या बऱ्यापणा खातीर तांणी काम करूंक आसा. पूण थोडे फावटी कामाक सरवल्ले कितें करतात म्हळ्यार घुसपट गोंदळ करून वा तांच्याच फायद्या खातीर काम करचें आसा आनी ह्या मारिफात थोडे फावटी ती कंपनी बुडटा आनी थंयसर कोणाकय बरेंपण जायना. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या सुवार्तेंत आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता साऊल आनी तसो सेवाक दावीद साऊलाचो सेवा करनासतना दावीद फामाद जाता. लोक तसो मोग करूंक सुरू करता. हें पळयल्या साऊलाक मोसोर जाता आनी तो ताका लगाड काडूंक पळयता. पूण दावीद हें जाणा जाल्लो, ताका सकत आसा जाल्यारय ताचे ती छाती आसा जाल्यारय तो परिपोवन कान घेना, बगार तसो मोग करता. आनी हेच्या सुवार्तेंत आमी पळयता जेजू 12 जाणांक विंचता. 12 जाणां कित्याक विंचरले? सुवार्ता परगट करच्याक जेजू 12 जाणांक विंचता. पूण थोडे फावटी आमी पळयता थोडे सीस तांच्याच फायद्या खातीर जेजू सांगाता जी येतात. जुदासान जेजूक जुदास जेजूक इन्कार करूंक, जेजूक लगाड काडूंक तो मुखार येता. अशें तांच्याच फायद्या खातीर जिवोवचें आमी पळोवंक शकता. पूण जेजू सगळ्यांचो मोग करता. जेजू ताच्या सिसांचो तो मोग करता. तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां हर एकल्यांचो मोग करूंक आमकां आपोवणें आसा. थोडे फावटी आमकां दुखता जावंक पुरो, थोडे फावटी आमी कश्टांत आसा जावंक पुरो, पूण ह्या वेळार आमी निराशी जावचें न्ही. बगा देवाचेर सुमयाचेर तीर बाबार्थ आमी दवरूंक जाय. आनी हो संदेश आयचे देवाचे उतार आमकां दिता. हे मिसाचें बलिदान पटयता आसतना हे चिंता आपूं आमच्या मतीन दवरया आनी कृपा मेळच्या खातीर आमी मागया. आमेन. दुर्बळांची ही जिणी तुवेंच दिलेली सदेणी घेऊन आयल्या घालतेपणी नितळ निर्मळ मोली. जेजू आमच्या सुम्या संगी जमल्या तुझे लागी. मानून घे, ओपून घे किरकोळांची ही गाळी. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सरपदवेदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले आमच्या केले पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमी तुका भेटयता ते आमच्या सोडवणेचें बलिदान मानून घे आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड. भगेवंत फ्रांसिसाच्या बोळ्या आनी मोवाळ काळजांत ताणें पेटयलो तो दैवीक मोगाचो बुजो आमच्या काळजांनी पेटावसो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परा दैव उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया वर्षामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वातही आम्ही तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो भागेवंत फ्रांसीस तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमक तुझ्या पवित्र सभेत फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दळबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येतात ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बाबा क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ईद आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां सुमया जेजू क्रिस्ताची कोट आनी रगत आपले सुखुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कोट तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी इतले पेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सोंसणीक कराराचे रगत पातकांचे बुकसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत ते वारावतलें हे म्हज्या वडासा करात Bavarta sogotum pargatuya सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही करता तुझ्या येण्या सुम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनाच्या बांदपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिवीत सबंदो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुटल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पाल आमच्या गोळी बापा सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोस सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी जे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आम्हाला समेस्तांची हिदाय कर म्हणून आमी मागता ओंकार म्हणजे देवाची मागीर सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व कळम तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी माय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बाबी
त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमयान आमकां मागूंक शिकयलां तें मागणें आतां आमी संगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या जेन्ना पळयसा जे राज काय येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालें पडो नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परा सर्वायतांतले आमकां निवार. दाया कणयाचे बी तांचो वस काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशा नत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकळतीन सरपातकांतले सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्यार स्वर्गी पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कट्टले आमचे काकुळकर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कट्टले आमचे काकुळकर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू आमच्या काळजांत येता आमचे थंय रावता. जेवणाका पयलीं आमी सभागी. तुमी हांव म्हजे भितर आमचे म्हाका पवना पण उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सुमिया तुका हांव अत्रेकता तुज्या येण्या दादू साता. सुमिया म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी रागधन्या. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एक मात्र तुये सोम्या. प्रार्थया. सर्वेस्परान दयाळ मोगाळ काळजाच्या बापा आमी सेवला त्या सर्गीच्या पोशना वरवीं भगेवंत फ्रांसिसाक पवित्रतकायेन तुवें वाडयलोय तें बरी आमकांय वाडय. ताचे मोवाळाय बोळेपणान आनी सोंसणिकायेन बरोवन आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आनी एक दीस तुज्या सुस्नाच्या महिमेन वांटेली जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आज हांगासर मागण्या कुमो केल्ल्या सर गावप्यांक देव बरें करूं. आनी तशेंच हांगासर रेकॉर्ड करूंक आयिल्ल्या अनुपम दिव्य वाणी लायव्ह त्या यूट्यूब चॅनलाचेर आयला. अनुपमाक देव बरें करूं. हें प्रोग्राम फाल्यां सकाळीं 8 वरांचेर यूट्यूबार तुमकां मेळटा. हांगासर हुंड्याक आज दान दिलां. हुंड्याक दान दिल्या सुरवां पासून मागता ताचो उपकार भाव उरता.
सर आतां उंड्या बसत मागया सर्गींच्या बोमगाळा बापा हे उंड्या तुवें आमकां दिल्लें परतें देणें दोगां तेंकां दाणी न्ही सांगात मेळोन हे उंड्या आज दिल्यात तांचे सर्वांचें तुजें बेसांव घाल तांकां चड आनी चड आशिर्वादान तूं तांकां भर हांगासर मागण्या गेल्ल्या हर एकल्याक हे उंडे केल्ल्या वरवीं तांकां बरेंपण आणकी चडीत वाडोवन दी कुडीचेर येतपी गटाय तांची सोडून दी आनी चडान चड तुवें उतार आयकूंक उतार वाचूंक आनी उतार परगट करून तांकां सकत मेळो ह्या उंड्याचेर आज आशिर्वाद घाल बाप पूत पवित्र आत्मोचे आशिर्वाद घालूं आमीन काळसा पोवी जेसूच्या सर्वोगळा फावो तुका तेव्या समेर देण्याच्या संदेरा तू कुर्पेच्या तुझ्या पाया पडता संसारी पडू सायबा काळजाची सुजा काळजा इश्टाच्या काळजा शेवट पासून मोग दाखयल्या काळजा धन्याच्या काळजा रायाच्या मानानी वोडवी सदांच तुका जेसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी आशिर्वाद तुजो